नॉर्थ गोवान आपली आरोग्य एक्सप्रेस व्हॅन म्हणजे आमच्या साखळेतल्या या परिसरात त्यांनी आज इनॉग्रेट केली. फक्त इनॉग्रेशन नाही तर दिवचल आणि सत्तरी ह्या पुराय भागातल्या सगळ्या पंचायतींनी जे टायम टेबल त्यांचा फिक्स आसतलो किंवा खंय वयतले खंयसर व्हॅन रावतली पुराय सगळ्या म्हणजे आमी म्हणटा तशें दिवचल आनी सत्तरी कसो रिमोट भाग आसा ना म्हटलो जाल्यार जरी आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आमकां लागीं आसलें सुद्दां आसत जाल्यार आजुनूय बी म्हणजे कोरोनांतल्या ह्या महामारीत बरेचशे फावटी लोक PHCनी येवपाक भियेता किंवा बरेचशे बारीक सारीक दुयेंत आसत म्हणजे जाल्यार लोक येवपाक भियेता. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की मुद्दाम म्हूण हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात क्रावड आसा. आमी म्हणटाले की चवथीच्या पयलीं कोरोनाच्यो केसीस कमी जायत येयल्ल्यो तेजो आंकडो जो आसलो 150 किंवा 200च्या सकयल उरतालो. बट चवथीच्या 1.5 दिसाचो गणपती पायल्या उपरांत कंटिन्युअसली फाटले 5 दीस आमी पळयता तर तेजो नंबर जो आसा तो 400 पेक्षा चड वाडला. म्हणजे जादो जर तो असो जाता की आमी सोशल डिस्टन्सिंग मास्क वापरप सॅनिटायझर वापरप किंवा एकामेका पासून कोरोना जो आसा ट्रान्समीट जायत आसा कोरोना व्हायरस. ताच्या खातीर ह्या व्हायरसा पासून जर आमी पयस रावतले आसत जाल्यार ताका उपाय एकूच आसा आमी एकामेकाच्या संपर्कांत येवंक जायना. बऱ्याचशा जाणांक दिसतलें म्हाजो सेक्युरिटी जी आसा पयस राव करीत आसा इट इज देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमी पळयता की कोरोना व्हायरस हो खंयसरूच म्हणजे कोण लिडर आहा कोण व्हडलो मनीस आसा तो सुट्टलो असो ना. म्हाका मेळटना जरी तिसरो मनीस म्हाज्या जर लागीं येयलो आनी शिकलो जाल्यार म्हाकाय जावपाक शकता. म्हणूनच तर म्हणजे बऱ्याच जाणांक वायट दिसता आमकां पयस काडटा काय कितें आमकां पयस करता काय कितें म्हाका बऱ्याच जाणांनी सांगलें बट इट इज देअर ड्युटी. हांव एकदां ताका राव रे आसूं दी म्हणून कारण तांकां तांच्या पुलीस DGP आनी आहा तांच्या कडल्यान तांकां परत फायरींग घालची पडटा आनी फाल्यां सकाळीं जर चुकून कोण लागीं आयलो आनी हांव इन्फेक्टेड जालो जाल्यार स्टेटीचो कारभारूय बी सफर जावपाक शकता. त्या खातीरूच ते सगळे जाण ह्या गोश्टीची प्रिकॉशन घेत आसता.